आयतारा काँग्रेस हाऊसान आदले पंतप्रधान राजीव गांधी हांका गोंय काँग्रेसीन तांच्या पुण्यतिथी निमतान आर्गां ओंपली। ह्या वेळार गोंय काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष लुईजीन फालेरो, राज्यसभेचे खासदार शांताराम नायक, विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार, आमदार नीलकंठ हळर्णकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सुर्गेस राजीव गांधीन जी आमच्या देशांत जी तरेतरेची पावलं मारली, आज आमचो देश एक एडवांस कंट्री म्हणून अख्ख्या जगांत तरी लोक ओळखून घेता जाल्यार ताणें जी पावलं मारली, भोव करून तांची जी मिशन आशिल्ली, टेक्नॉलॉजी मिशन, टेलिकम्युनिकेशन मिशन, एड्युकेशन मिशन, वॉटर मिशन जावं तरेतरेची पावलं मारली, लिबरलायझेशन प्रोसेस जी स्टार्टेड, हाका लागून आमचो देशाची उदरगत, देशाची सुदरप, देशाचो विकास भरपूर फुडें पावलो। आतां कोणूय ताजो फायदो घेवपाक प्रयत्न करीत, पूण आमच्यांनी विसरूं जायना सुर्गेस राजीव गांधीन जी पावल मारली आमचो देश फुडें व्हरपाक, आनी ताका लागून आमचो देश फुडें पावलो। आयज एक व्हड मनीस जो भारताचो पंतप्रधान जावन गेलो आनी तेजे कारकिर्दीचे तेणें जे त्या टायमाक जे एका फुडें एक जी कामां केल्ली, भारताक उच्च पावड्यार व्हरपाचें जें कार्य केल्लें तेजो उगडास करपाचो आयज खऱ्या अर्थान तांकां श्रद्धांजली दिता आसतना उगडास करून दिसता। आयज त्यांच्या कारकिर्दी भितर काँग्रेस पार्टी खऱ्या अर्थान एक वेगळी दिशा दिवपाचो प्रयत्न जालो। काँग्रेस पार्टी बरोबर आख्ख्या भारताक जे लोकांक जे प्रजेक उचली पावड्यार व्हरपाचो दर्जो वाडोवपाचें काम कार्य तेंचे कारकिर्दीत जालें। आख्ख्या भारता भितर तेंचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा, हें अनमोल अशें कॉन्ट्रिब्युशन आसा। ताका लागून तेंच्या आयच्या दिसाक तांकां आर्गां ओंपता आसतना सगळ्यांचे वतीन, म्हजे एंटायर सगळ्या टिमीचे वतीन आर्गां ओंपता आसतना हेच ध्येय धोरण तेंचें जें आसलेलें तें ध्येय धोरण घेवन फुडें आमी वयतले आनी वचपाक जाय अशें हांव सगळ्यां कडेन मागता। आता आमी सबंद ऑल इंडिया महिलातर्फे एक प्रोग्राम लॉन्च करतात की जे 33% रिजर्वेशन आमकां जे असेंब्लीक मेळपाक जाय ताच्या खातीर आमी सायनींग मुवमेंट आज हांगासर सुरवात करपाची आसा। म्हाका दिसता आज आजच्यानूच सुरू करपाची आसा। आज खरोच बरो दीस आसा। आज जर राजीव गांधी आशिल्ले जाल्यार म्हाका दिसता आमकां बायलांक झगडचें पडचें ना आशिल्लें 33% रिजर्वेशना खातीर, पूण आज आमकां ते आमचो हक्क आसा आनी आजच्या दिसा आमी हांगासर अशें म्हणटा की हे आमी फुडें व्हरतली आनी आमी 33% रिजर्वेशन जरूर घेतली आनी राजीव गांधीची जी इच्छा आशिल्ली ती पुरी करतली अशें आमी हांगासर सांगता।